सध्या अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम चालू आसा. तशेंच पावस पडटा आनी वचत ते रस्त्यांचेर खड्डे बी पडलेले आसा आनी ते अजून पावसाचें उदक भरून रावता आनी गाडयेकारांक अंदाजूय येना. आनी तशेंच जे अंडरग्राउंड केबलिंगाचे जे खणटात आनी ते माती घालतात ते पूण ते परत ते खड्डे पडटा आनी ताका लागून हे बीन गाडयेकारांक अंदाज येना आनी ते एक्सिडंट जाता. असोच एक इन्सिडंट म्हणजे आयज सकाळीं नागोय हांगासर चर्ची कडेन थंयसर लागसर जे अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम केलें आनी ते व्हील आसता पळय जे रोल आसता पळय ते व्हील तशेंच थंयसर रस्त्यार दवरले आनी राती कडेन तशेंच जालें. आनी आयज सकाळीं एक 4 व्हिलर येयली आनी ताका अंदाज येवंक ना आनी त्या 4 व्हिलर येयले आनी त्या व्हिलाचेर व्हडल्यानी मारली तेणी. तरी बरें की 4 व्हिलर जो रायडर आहलो ताका व्हडलें कांय जावंक ना पूण गाडी डॅमेज जाली आनी ताका लुकसाण जाली. अशेंच 2-3 म्हयन्या फाटीं अशेंच DMC कॉलेज आहा थंयसरूच ते घाटेश्वराचें देवूळ आहा थंयसरूच अशेंच ते अंडरग्राउंड केबलिंगाचे व्हडले व्हील तशेंच काम केलें आनी रस्त्या दिगेकूच दवरलेले आनी ते बीन दोनूय वटेनसून स्लोप ह्या वटेनसून घाटेश्वराचे ते सायडीन आसता वटेन स्लोप आसली आनी थंयसर ते बीन एक इल्लोसो गुणो ते टायर हेका व्हिलाच्या हेका लायल्लो आनी तशेंच सांडलेले. वचत थंयसर अशें आनी ते जर मातशें कितें हें जाल्लें गुणो समज फुटलो बीन जाल्यार व्हडलो एक इन्सिडंट जावंक शकता. आमी जेन्ना न्यूज हायलायट केलो तेन्ना तेंचे थंयसरले सोमते ते व्हील काडले थंयसरले पूण अशें वचत थंयसर हें काम करतात पूण ते जे व्हिलां बिलां अशी डेंजर कंडिशनान दवरतात जे खरें म्हणजे तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टरान खंय तरी उपाय घालून सरकारान तेंचेर एक्शन घेवंक जाय. स्टुडंटा खातीर म्हाका तशें सांगचें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.